नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आणि आदित्य काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। सरवणातल्या कारापूरच्या गावकऱ्यांनी फातोडेचा आमदार विजय सरदेसाईची भेट घेऊन फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात आपले प्रश्न मांडपाची केली मागणी। काँग्रेसीचे आमदार आणि विरोधी पक्ष फुडारी आसून लेगीत पाटकारान डायोसिजन शिक्षणिक संस्थेच्या मुद्द्यावेल्यान घेतली विजयाची भेट। विजयान ह्या आदी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केल्यान विजयाची भेट घेतल्याचे केले स्पष्ट। आसगाव जमीन फटवणूक प्रकरणात तारक आरोलकरांच्या कार्यालयाचेर आणि फ्लॅटाचेर ईडीन घाली धाड। कार्यालयातली कागदपत्र आणि हेरसंबंध गजालींची केली पळोवणी। एसपीडीए नुस्ते मार्केटाची जाल्या अवतिकाय। टायल्स फुटल्या, प्रवेशद्वाराचेर व्हांवता घाणयारे उदक। गिरायक विक्रेत्यांक सतत त्रास। आमदार विजय ना जाल्यार मंत्री दिगंबर कामतीन घालचे लक्ष, विक्रेत्यांची मागणी। सुपाची पूड हरवळे ते साखळे हॉस्पिटल मेरेनच्या रस्तो रुंदीकरणाच्या कामात ना नियोजन। लोकांक सोंसचे पडटात त्रास। साखळे पालिकेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगनाचो आरोप। आणि पारसे वाठारात सूर्यकांत पाटजीच्या घरच्यांनी आपली गणेश मूर्त तयार करपाची पूर्वजांची परंपरा दवरल्या। तिगोवन पाटजी फामील चिकण मातयेपासून तयार करतात आकर्षक गणपतीच्यो मूर्ती। आता खबर विस्तारात। सरवणातल्या कारापूरच्या गावकऱ्यांनी फातोडेचा आमदार विजय सरदेसाई यांची भेट घेऊन फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात आपले प्रश्न उपरासचे अशी मागणी केली। फाटल्या 150 दिसाच्यान गावाची राखण करपा खातीर झगडत आसात। 17,000 लोक येवपी प्रकल्पाक तांचो ठाम विरोध आसा। गाव, जमीन आणि लोकशाय वाचोवपाचो होच तांचो लढो। मजगती आमचे सरकार आयल्यार दुसऱ्या घरांच्या प्रभावापासून गोंयाक वाटावपा खातीर आमी वावुरतले, अशें विजय सरदेसाईन सांगलें। 1 सप्टेंबराक आमचो 150 दीस जाता आनी त्या टायमार असेंब्ली सेशनूच चालू आसा। सो आमी ऑनरेबल एमएलए विजय सरदेसाई हांकां मेळपाक स्पेशली येयले बिकॉज तेंच्यांनी आमचो जो इश्यू आसा तो असेंब्ली सेशनान तेणी प्रश्न विचारून सरकाराक जाप विचारून की कॉमन जनतेक, सामान्य लोकांक 150 दीस कित्याक रस्त्यार बसचें पडटा। म्हणटा की 17,000 पॉप्युलेशन थंयसर येतलें जेन्ना फूल फ्लॅश प्रोजेक्ट जातलो तेन्ना, आणि आमचे गावचे पॉप्युलेशन 7.5 अप्रॉक्सिमेटली आसा 7,500। स्पेक्युलेशन टॅक्स अँड विकंट होम टॅक्स आमचो जर फाल्यां सरकार येता जाल्यार आमी स्पेक्युलेशन अँड विकंट होम टॅक्स म्हणटा तो लागू करतात, जे करून कोणाक सेकंडूच नाका जातलें, बांदपाकूय नाका जातलें आनी सरकाराक भरमसाट फायदो जातलो टॅक्सांनी। सो रेव्हेन्यू इन्क्रीज विल बी सो हाय की people will say that we don't want it at all. काँग्रेसीकडे स्वतःचे आमदार आणि विरोधी पक्ष फुडारी आसून लेगीत डायसोसिजन शिक्षणिक संस्थेचो मुद्दो विधानसभेत मांडपा खातीर काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकारान विजयाची भेट घेतिल्ल्यान चर्चा सुरू जाल्या। मजगती आपणे हो मुद्दो आमदार कार्लोस फेरेरा हांचे कडेनूय मांडला। विजयान ह्या आदी अधिवेशनात हो प्रश्न उपस्थित केल्लो आणि संबंधित लोकांनी आपल्याक हो विशय विजया कडेन मांडपाक सांगला। हाका लागून आपणे विजयाची भेट घेतली अशें पाटकारान स्पश्ट केला। पळयात। गोय प्रदेश काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकारान आमदार विजय सरदेसाईची भेट घेऊन येवपी विधानसभा अधिवेशनात डायोसिजन शाळेचो मुद्दो उपस्थित करपाची मागणी केली। विजयाक मेळपा फाटल्यान कसलोच राजकीय उद्देश ना अशें पाटकाराचें म्हणणें। मजगती काँग्रेसी कडेन स्वताचे आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी आसून लेगीत शिक्षणीक संस्थेचो मुद्दो विधानसभेत मांडपा खातीर पाटकारान विजयाची भेट घेतली। मात हे विशीं विचारल्यार पाटकार सांगता आपणे हो मुद्दो आमदार कार्लोस फेरेरा हांचे कडेनूय मांडला। आमदार विजयान ह्यान आदी विधानसभा अधिवेशनात हो प्रस्न उपस्थित केल्लो आणि संबंधित लोकांनी आपल्याक हो विशय विजया कडेन मांडपाक सांगला। हाका लागून आपणे विजयाची भेट घेतली अशें पाटकारान स्पश्ट केलें। मजगती हो मुद्दो ह्या सप्तका भितर सुटावो करात, नाजाल्यार अधिवेशनात ह्या मुद्द्याचेर सरकाराक म्हारग पडटले अशी शिटकावणी विजयान दिल्या। पयर आमी एक इशू घेतिल्लो ऑफ द डायसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन, ज्याचे 138 स्कुलाचे स्टाफ टिचिंग आणि नॉन टिचिंग हांकां हे प्रमोद सावंताचे सरकार सिस्टमॅटिकली टार्गेट करता। आणि वी हॅड गिवन अ डेडलायन टू द गव्हर्मेंट की 10 दिसांनी जर तर तुम्ही हे करना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचे पडटले, बिकॉज आउट ऑफ 138 स्कूल जवळ जवळ 400 टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आमकां इफेक्ट जाता। आता कंटेम्प्ट पिटिशनूय तांणी फायल केला
आज 25 तारीख. सो आय थिंक टुडे द हियरिंग स्टेट गव्हर्मेंटान ते चॅलेंज केला इन सुप्रीम कोर्ट. स्टे ग्रांट जाल्ली ना. That day I had said that we'll raise this issue inside, outside, wherever possible. Last year monsoon sessioनात राव विजय सरदेसायान प्री प्रायमरी 28 जुलै 2025 ताणें प्री प्रायमरी टिचरांचो मुद्दो काडिल्लो, एक प्रश्न घातिल्लो आणि मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगिल्लें आपूण करता म्हणून. आज 1 वर्स मायज जालें ते सुद्दां तो प्रश्न मिटयना. सो वी हॅव कम हियर टुडे, वी हॅव एक्सप्लेन्ड हिम आणि आमकां खात्री आसा की तो विषय हो असेंब्लीन मांडटलो आणि हे 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ जे आसा तांकां न्याय मेळोवन दितलो. तुका विजयाचे दिवपा पडले. काँग्रेस आतां एलओपी आसा, तुगे 3 तूं आसा न्ही काँग्रेसी अजून? आमचो आमदार कार्लूस फरेरा हू इज ऑल्सो अ लॉयर, ही रिप्रेझेंट्स डॉन बॉस्को पिलार सोसायटी. सो आय हॅव स्पोकन टू हिम ऑल्सो. लास्ट टायम जेन्ना प्री प्रायमरीचो विशय जेन्ना बाब विजय सरदेसायान काडिल्लो तेन्ना आय थिंक कार्लूसान पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज केल्ली ऑन दॅट इशू. So he's, I mean, they both have raised questions about together in past. And I have spoken to him, I have briefed him also. So he, I think, विजयाचे कशें आसा तो हो टिचरांचो विशय ताणें पयलीं घेतिल्लो. लास्ट मॉन्सून सेशनान ताणें प्री प्रायमरीचो घेतिल्लो. ही नोज दॅट सब्जेक्ट आनी ही स्टार्टेड हीज कॅम्पेन ऑफ जंय गांव थंय हांव कितें तरी इज गोईंग. So those people requested me that please brief this subject to him. So that is why we are here. Atun हे करनाकात, डिवाइड करनाकात. जो मनीस प्रश्न मांडटा आणि न्याय दिता ताच्या म्हऱ्यान तुमी वतले न्ही. प्रेसिडेंट आसतना इन आय थिंक हीज चेंबर ओनली वेन युरी आलेम वॉज लीड ऑफ मायनिंगाचो प्रश्न घेवन गेल्लो मरे in his chamber, and then he has taken that and then we have resolved it. एक म्हणल्यार डायसेशन सोसायटीचो रोल खूब जाण जे आज आमदार आसा हांकां घडोवपाक अनडिनायबल की डायसेशन सोसायटीचे 148 म्हणजे 38 इश्कोलांनी खूब जाणांक घडयलेले आहा जे आज उद्द्यार पावल्या. आतां उद्द्यार पावतकर तांकां सांगप की तुमचो लोकल प्रेसिडेंट हाड एक टेक्निकल इश्यू काडप हें तांकां सतवणूक. एज्युकेशनान सरकार आपलो हस्तक्षेप करता, इंटरफियर जाता आनी मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशनाक धोक्यान घालूंक सोदता. हें क्लियर जालें. इन शॉर्ट इट इज दीस. वी वील टेक अप द इश्यू ऑफ नॉट ओनली दीस एम्प्लॉईज बट द एंटायर एज्युकेशन सिनारिओ. आर्क बिशप इज द चेअरमॅन. तो ताजो ऑनररी काउन्सिलाचो चेअरमॅन जाता. ताका यू हॅव टू रिकॉग्नायज दीस. और गव्हर्मेंट शूड व्हेरी क्लियरली टेल अस व्हॉट दे गॉट इन मायंड की डायसेशन सोसायटी जे 138 स्कूल चलयता ताका तुमी हातून दवरला इन द लायन ऑफ फायर. वी वील पॅरलायज द असेंब्ली ऑन दिस इशू इफ द गव्हर्मेंट डज नॉट कम फॉर विथ द सोल्युशन. गव्हर्मेंट शूड बी रेडी फॉर अ डिसरप्शन on this issue alone, and I will take the lead in this. Reginald Lawrencean dina almost equal to what we were saying. So maybe he is joining the opposition. So there may be others. Babush Gonsarat Mantri Astana, खूप guidelines that is education minister. Maybe also he will feel like doing common cause. आणि आता सीझन झाला, इलेक्शनाचो सीझन आयला. सो कलर दाखोवचो पडटलो. तर दाखयना जाल्यार लोकांक कितें कळपाक जाय, समजूंक जाय, ते लोक समजतले. हो इशू ह्या आठवड्यात सॉल्व करा, नाजाल्यार तांकां असेंब्लीन हाजेर मारूक पडटलें. हो इशू मारूक पडटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मोळकर्णेकार. पारसे पाडजीच्या घरच्यांनी आपली गणेश मूर्ती तयार करपाची पुर्वजांची परंपरा तिगोवन दवरल्या. सूर्यकांत पाडजी आपल्या फॅमिली सयत चिकण मातयेपासून आकर्षक मूर्ती तयार करतात. उल्लेखनीय म्हळ्यार हे कार्यशाळेत फक्त मातयेच्यो मूर्ती तयार करतात. पाडजी फॅमिलीन पुर्वजांची पारंपारीक मूर्ती तयार करपाची कला आयज मेरेन तिगोवन दवरल्या. पळयात.
कितें करता तूं शाळेन वयता काय इस्कॉलान वयता शाळेत कितवीत आहा दुसरी आतां कितें गणपती करपाक शिकता कितलो टायम दिता दिसाक टायम कितलो दिता सांजचो 5 येता आणि मागीर 8 वयता कलंगूटकरांची एक फेमस चित्रशाळा आणि मागीर पाडजींची म्हणून एक चित्रशाळा फेमस कितली वर्सां चलयता ही शाळा तुम्ही ही आमचं खूप बरं बापूय बी पयलीं चालू तेणी केल्लें चालू बापाय जाणट्यान पयली आणि आजोबा बी कितें करी ना बापायनच हें चालू केल्लें बापूय जेन्ना करी पळय तेन्ना कितले आसताले असले 70-80 आणि आता तुम्ही कितले करता 200 जातात खंय खंय मागणी आसता तुमच्या मुर्तेक सेम फोण्या पर्यंत आहा कोणे फोण्या आमचे माशेलांचे कुमार गोया म्हणटा ते सगळे तुम्ही हातीन करता काय फॉर्म साचे आहात ना, साचे. साचेचो वापर करतात आता सध्या कितले गणपती केल्यात आता जातले आमचे 180 सुमार आता बाजारात व्हडा प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो येतात तेचेर परिणाम जाता जे चिकण मातयेच्योच मूर्त्यो करतात तेंचेर काय परिणाम जाता तुमकां कितें दिसता म्हणजे मनीसय जाय न्हू मनीस मेळना मनीसय जाय न्हू पूण शिकपाची मातशी हे जाय ओके उमेद जाय माती तुमकां अवेलेबल जाता जितली जाय तितली मागीर ते शेतांतली काडटात पण ती बरी अशी हे ना आणि समज फुडें फुडें माती मेळना जाल्यार मागीर तेका पर्याय माती बी मेळटा न्हू ती शेडो माती मेळटा काडपाची. कोण कोण तुमकां मदत करता मूर्ती करपाक आमचो भाव आसा पुतणी हे आमचे शेजारी भायले कामगार हाडचे पडटा कोण तशें मेळना मेळना आमचेच वाड्यावयले आमची मदत करता सरकाराक कितें सांगूंक सोदता हे जर मूर्त्यो वाडोवंक जाय सगळे मातयेच्योच मूर्त्यो जाल्यार कितें तुमचो संदेश आसतलो तेंच्याकडे अशें भुरग्यांक शिकोवंक जाय शिकोवपाक आतां स्कुलान बी कशें आसता तशें तेंच्याकडे तशें भुरग्यांक शिकोवंक जाय तूं केन्ना सांग करता हे गणपती बाबा कडसून तुमी मार्गदर्शन चालू आहा ल्हानान ल्हान म्हणजे 1 फुटाची आहा 1 फुटाची आणि व्हडली म्हणजे जवळ जवळ 6 फुटाची बी आहा हातीन करून जाल्यार बांदूकतेची आहा ते एका दिसान जायना सुकोवचे पडटा ते सुकोवन 1-2-3 दीस तरी वयता कंप्लीट जाता जेन्ना नागपतम जाली त्या उगड्या जाता चवथीचो ओके अशें जालें आनी आतां काय आहा फक्त एकदा टायम गेला पुरो अशी परिस्थिती लोकांची जाल्ली आसा लोकांक आतां हेचो व्हडलीशी पयलीं आसली तशी कसो आहा हे बिचांचेर बी पळयत थंयसर ती मातसो लोकांचेर मातशें मनाचेर आसा ते परिणाम जाला म्हण्यान परत लोक आपले तशे मातयेचे गणपतीचेर येयल्ले आसा कितली वर्सां करता तूं हे गणपती म्हाका जातली 12 वर्सां कोणा कडल्यान शिकले तुमी हांवें पप्पा कडल्यान दर वर्सा कितले करता गणपती आमचे आसता 200 क्रॉस सार्वजनीक बी करता सार्वजनीक 2 आहा आमचे 2 आसा खंयचे खंयचे पार्शे एक पार्शा भोवच्या देवळान आनी एक दिल्लो कानोळ्याचो कानोळ्याचे दर वर्सा आसता दर वर्सा आसता कोण कोण तुमकां मदत करता हे गणपती करपाक आसा आमचे काका पळय शेजारी फ्रेंड्स येतात तशें आतां मातयेचे गणपती करपी कोण ना न्हू तशे कलाकारूय रेडी जावंक जाय न्हू करपाक भुरगे आतां जे न्यू जनरेशन आहा तेंच्यांनी अशें उमेदीन कोणा कडेन करपाक बी गेले जाल्यार मातशी हेल्प जाता जाल्यार चड मुर्ते करूं येता सगळ्यांक पावता तशें हातून करियर घडोवंक शकता नवीन कोण तरी समज कलाकार आयलो जाल्यार तो स्वताचो बिझनस कसो करूं येता 2-3 म्हयने पावसान अशें चड कितें कामूय आसना तुम्ही केन्ना पासून करता हे गणपती जवळ जवळ 35 ते 40 वर्सां जातली आमचो बाबा करता बाबा करतालो बाबा कडे तुम्ही शिकले का आणि कोणाकडे गणपती बाबा कडेन बाबान मार्गदर्शन बरें केलें ह्यो असो हात करूंक ह्यो अशें सोंड लावंक जाय अशें करून तो सांगान आमकां हे केलें मागीर आमी कितें केलें ते कॅलेंडर बी मेळटा पळय तशें तेचे ते हावभाव कशे आसता रंगसंगती कशी आसता ती आमी माहिती अशें नोट करून तशें केलें आम्ही पळयता तुमचे चित्रशाळेन वेगवेगळ्या आकाराचे वेगवेगळ्या कलात्मक गणपती दिसता हे कितें तुमचे वैशिष्ट्य म्हणजे लोकांची एक आवड आसता आणि आवडी खातीर ते कितें करता भाई आमकां काका खंयचे भाई अशें करून आमकां ते सांगता अशें आमकां घरांतली सोदता आमगे तुज्या म्हणजे फोटो हाडून आणि आमकां असोच जावं मागीर आमी हा म्हणटा म्हणजे तुमकां हे सगळे मूर्ती हातीन करचे पडटा हातीन जास्त अशें सगळे हातीनच आमचे मूर्त्यो
हे आता तुम्ही मुद्दो करता पळय, तुमका कोण कोण मदत करता घरची? ही आमची एक चली आहा ती करता. हा. चेडो बरो काम जाणा आणि बरो शिकला तो करता. तो फिनिशिंग तेजे काम असता बरें आणि तेचे. ते पेंटाचे शेडिंग सारखी सुटता ती. एचपीडीए नुस्तें मार्केटाची सामकी उतिकाय जाल्या. मार्केटातले टायल्स फुटल्यात, प्रवेशदाराचेर घाणयारे उदक व्हांवता, ते खातीर विक्रेत्यांक तशेंच गिरायकांक त्रास सोंसचो पडटा. एचपीडीए मार्केटाची योग्य तरेन देखरेख करिनात असो आरोप नुस्तें विक्रेत्यांनी केला. ह्या दुरावस्थेक लागून गिरायक बाजारा कडेन फाट फिरयतात, ताका लागून वेवसायाचेर परिणाम जाता अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें. तेन्ना आमदार विजय सरदेसाय नाजाल्यार मंत्री दिगंबर कामतीन मार्केटाची परिस्थिती येवन पळोवची अशी मागणी नुस्तें विक्रेत्यांनी केल्या. मार्केट नदर मार सांग ताका आज 40 गोंया कुत्ता आसाय एकल्याक वचना मार्केट चोवपाक. एक बॉक्सा 300 रुपये माताय मरे तुमी. हे हांवें झाड पळयला पळय ती ताची आनी चड वाडत चल्लेली आहा. तितूंतल्यान पांय घालून वचपा पडटा 2-3 फाटी हीच गाणेन पडपाची मनशाय पडटा. सारनी भितर सारनी पांय घारनी तुजी तुका कितू पाटी धुड्याक गेले हांव कितू पाट गेले तिका मरे एवढ्या. एचडीपीडीए नुस्तें मार्केटाच्या अवतिकायेचो प्रश्न परतून एकदां मुखार आयला. मार्केटांतले टायल्स फुटल्यात. मार्केटाच्या प्रवेशदाराचेर घाणयारे उदक व्हांवपाक लागिल्ल्यान गिरायकांक तशेंच विक्रेत्यांक त्रास सोंसचे पडटा. मार्केटाची देखरेख सारकी जायना. तशेंच पिवपाच्या उदकाची सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्याची कागाळ विक्रेत्यांनी केल्या. मंत्री दिगंबर कामत आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी मार्केटाक प्रत्यक्ष येवन भेट दिवन परिस्थितीची पळोवणी करची अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. तशेंच एचडीपीडीए कडल्यान मार्केटाची देखरेख योग्य तरेन जायना असो आरोप करीत गिरायकांचो आंकडो कमी जावन वेवसायाचेर परिणाम जाल्ल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे. मार्केट कित्या लागो बांदिला केसो कारणा लागो न्हू. हे मोड जात जाल्यार शावळ्यांनी आनी उडय जायना कांय करपा उपावना. ताका इश्ट मारे नदर मारे रे संवसाराचे नदर मारे रे भाशे हो लोक कितकून जेयता आनी कितें हाडटा. एक बॉक्सा 300 रुपये माताय मरे तुमी. हें बरें एक बॉक्सा 300 रुपये मारपाक हें सारकें रायटान चलताय तुमी. खंय मारता एक बॉक्स वयर विकपा बसता ती आम्हाले हाय ती. एक बॉक्सा 300 रुपये होलसेला सांगो तुका हिंग 10 रुपये तिकेट हिंग चोय रे पयली इश्टी मार पयली. चीफ मिनिस्टर हाड इलेक्टेड हाड कळ्ळें तुका. हे मार्केट कित्या लागो बांदले आमी इतलें सांगता म्हाका. कित्या कारणान लागो बांदलेले जती सरमळकाराच हे मार्केट जालेले. आज 40 गोंया कुत्ता आसाय एकल्याक वचना मार्केट चोवपाक. जाता जात जाल्यार सांग म्हाका. दीस रात सोयत मरे तो चोय चोवपाक कितें जाता तुका. तिजे बोगले आसा नदर मारनी मार्केटांक. आनी आतां थिंग मरे बोर स्लॅब बी घान दिले मरे लोकां हें बी दिले मरे. लोक येना लोक कोण येता बसते नकल्या सिमतरी न्हिदो तें चोय. कोण लोपा रेडी आहा थिंगा तें सांग म्हाका. सांग हांव उलयत म्हूण तूं बारबर पुना गेले ती उलयत म्हूण सांग. मामा काडटोस बी गेले आमी बारबर हे मार्केट नदर मार म्हूण सांग ताका. दिगंबरा सांग दीस रात सोयत तो गाडी घेवन मारनी भितर सरनी पांय घारनी तुजी तुका कितू पाटी धुड्याक गेले हांव कितू पाट गेले दिगंबरा एवढ्या म्हणजे हातीचे सयत हात मारले तेणी सारकी म्हूण. सारकी जाल्यार कित्याक पावना तूं. हे मार्केटाक कित्याक लागो येना तूं. त्या फेलिक्सा फुड्या वच ताका जात जाल्यार उलोवपाक. फेलिक्सा फुड्या वच म्हूण सांग ताका. कित्या लागो तुमकां कोताय लिडरपण कित्या लागो कोताय सांग म्हाका. हांव नुस्तें व्हरपा येता वर्सां जालीं पयलीं एक दीस सुकेना सावन नुस्तें व्हरपा येता. पूण हे हांवें झाड पळयलां पळय ती ताची आनी चड वाडत चल्लेली आहा. तितूंतल्यान पांय घालून वचपा पडटा 2-3 फाटी हीच घाणेन पडपाची मनशाय पडटा आनी तितूंतल्या घाणी घेवन घरा वचपाची परती आमी. केन्ना हेजेर गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालचें. तें सदां पळोवन हें नाका जाता वासान नाका जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांताक्रूज पोस्ट ऑफिसा लागसारच्या रस्त्यांचेर उदक आनी रेबो साचिल्ल्यान यो वच करप्यांक तशेंच येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचे पडटात. थळावा आमदार रुदोल्फ फर्नांडिसान फक्त पयशे खावपाचें डेव्हलपमेंट केलां असो सणसणीत आरोप करीत काँग्रेसीचो फुडारी अमित पालेकारान उतरांचे फार पेटयले. पळयात.
अमित बाब तुम्ही आज हिंगा येयले पंचायती किती कारण कितें काय येयले तुम्ही पोस्ट ऑफिसान? हय पळय आमी एक्चुअली पोस्ट ऑफिसान आयलो तेन्ना आमकां एक गजाल दिसली हांगा वो जो MLA रुडॉल्फ जाका आमी गद्दार MLA म्हणटा आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जे हांगा कितें करयला आनी जे तो म्हणटा क्लेम करता आपूण कितें करता म्हणून ते पळयत जाल्यार डेव्हलपमेंट दिसपाक लागला. हांगा फुटपाथ जी बांदल्या ती कशी बांदल्या कितें बांदल्या आनी ताजेर उलोवपाचें ना पूण हांगा तूं फाटल्यान पळय तें आतां पोस्ट ऑफिस हांगा रेबो जाला कंप्लिटली उदक भरला. हे डेव्हलपमेंट करता आसतना हे सगळें सिस्टमॅटीक करूंक जाय आसलें. हांगा ग्रावंड आसा हो पॉंड आसा हो पॉंड इज कंजेस्टेड देर इज नो एक्झिट फॉर दीस पॉंड. सो हांगा जे पॉयंट उदक उरता ते कुसला वास मारता. म्हाका काल तो खंय तरी लोकांक घेवन गेल्लो दाखोवपाक की लोक डेव्हलपमेंटाक ऑब्जेक्शन हाडटा म्हणून कांय हांगाचे लिडर आहा ते डेव्हलपमेंटाक ऑब्जेक्शन हाडटा म्हणून. पूण ताका म्हाका एक गजाल सांगता की त्याच लोकांक काल थंय घेवन गेल्लो तांकां हांगा हाडचे आनी हें दाखोवपाचें दीस इज द डेव्हलपमेंट ऑफ रुरल बाब. हे जी घाण आसा हांगा लोकांनी आज तरी पावस नासतना आनी इमेजीन जर पावस पडटा जाल्यार लोकांनी पोस्ट ऑफिसान किंवा थंय वचप कशें. आय थिंक खंय ना खंय तरी आतां ती बायल पळय ती कशी वता ती पयशी गेली रेमान वाट काडून वता. हांव काय म्हणना तूंच पळय ती परिस्थिती पळय ती पडली थंय. आतां पावस नासतना ही परिस्थिती जाल्यार पावस आसतना इमेजीन कर वॉट वील बी द फेट एंड स्टेट ऑफ दीस. सो आय थिंक इट इज एप्रेझर डेव्हलपमेंट पयशे खावपा खातीर जी काम चल्लां पळय सो जस्ट टू शो दॅट इट इज बींग डन आय एम मेकिंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिगेशन. हें सगळें जें आसा ही खावपाची कामां हें कांय न्ही. दीस इज सिस्टमॅटीक डेव्हलपमेंट जाल्लो जाल्यार हांगा सिस्टमीन हें जावपाक कंप्लीट काम करूंक जाय आसलें. आज 4.5 वर्सांनी जर तुका जाग आयली आनी तूं जर सांगता की आपूण डेव्हलपमेंट केला म्हणून देन दीस इज द डेव्हलपमेंट दॅट सांता क्रूज हॅज सीन. ओमकार हत्तीचो धुमाकूळ सुरूच आसा. सोमारा फांतोडेर तोरशे वाठारांत थळाव्या लोकांच्या बागायतींनी घुसून ताणें नाशाडी केली. बागायतींत आशिल्लीं केळीचीं झाडां कवाथे आनी हेर पिकांचें लुकसाण केलें. ते भायर गाडयांची मोडतोड केल्याचे थळावे सांगतात. सध्या हो ओमकार हत्ती कडची मोपा वाठारांत पावला. राना खात्याचे अधिकारी ताचो बंदोबस्त करपाचो यत्न करीत आसा. पळय आज 3 वर्सां जाली आरो नक्ती ह्या लोकांची अशी येवन आमची अशी नुकसानी करता. आता तो घरा देगेन येवपाक लागलो. लोकांचे 4-4 वर्साचे कवाथे सुद्धा आडवे पाडून तो मोठी नुकसान करता. खूप नुकसान झालेली हा. हे नुकसान भरपाई गव्हर्नमेंट दिते म्हणटा पण ती काय आमकां 2 वर्साची मेळांक ना कोणाक अजून. आणि ह्याच्या पुढे मेळ्ळी न्हू ते नुकसान भरपाई तरी हे 4 वर्साचे कवाथे ते परत जावपाक कितको हें आसा. आणि ह्या कवाथ्यांची ह्या करून आधी पयलींच सरकारान माझी मागणी इतकी आसा की हत्तीचो पयलीं सारकोच बंदोबस्त करपाचो की परत तो आनी आतां येवंक जायना हैसरचो. ही आमची रिक्वेस्ट आहा तांकां सगळ्या गांवाच्या वतीन मी सांगतोय की ते सगळ्या गांवान आतां पयर काल उगया तेणी हें केली तामोशा केली आनी आयज तोरश्यान ह्या तेणी सगळं आयज उडयलेलो आहा सगळ्यांचा. आज 2 वर्सां तो येवन वयता. आयचे हे पावटी तर काय डायरेक्ट आमच्या घर पावळेकच येलो आणि कवा ते 4-5 कोणाचे दुसऱ्याचे कोणाचे निवडले. तसंच रातच्या 12:30 जायसर आम्ही त्याच्या खातीर जागरण केलं. जागेर रोवन खंय जाता तो बघू. हे वाटेन का आम्ही ज्या प्लॉटाला माझो प्लॉट नंबर जावं घे सांग रे तू. माझो प्लॉट नंबर 217-9. ह्याच्यात मी ते कवाथे आणि भोपळी आणि केळी लायल्ले आहात. सगळं कंप्लीट केले आणि सपाट केले आहात. प्रत्यक्ष बळून बघूचे आणि किती आमकां दिताले दिवपाचे आनी कितें करतलो. सरकार भरशान बनत ना आमचे. हे आसता वट पणजे बसात आणि आमकां सांगता अमूक तमूक करा म्हणून पंचायतीत वतात. आणि एग्रीकल्चराक गेले तर तुम्ही कितें करा तुमकां सबसिडी म्हणटात तुमकां ती बँक आमी सांगता बँक आमकां पयशे दिना कर्ज दिना सांगता तशें. ते आमच्या कडेन गॅरंटी मागता. गव्हर्नमेंट सांगता आमकां तुमकां अशें मेळटा तशें मेळटा. खंय काय मेळटा कांयच मेळना. मी शेती करून पोट भरतय आणि माझं काय ना मी स्वतः एग्रीकल्चराचे कवाथे न्हू पंचायतीचे न्हू हेचे न्हू मी स्वतः इकते हाडून हे कवाथे लायले न्ही. हेतून मी काम केलं 8-9 वर्सां आता 10 वर्सां. आणि हे 10 वर्सां मी वावरान कवाथे केले जाल्यार आता ते हत्ती येयलो. हत्ती बरोबर 2 जण इल्ले त्यांच्या हातीत फक्त 1 लिटराची बाटली तेलाची आणि त्याच बाटलेन त्या हत्तीक ते कशे धांवडायतले. टायर ते हाडले आणि मी आग घालून माझ्या चेड्यांनी दोगांनी आणि ते दोघंय जा आणि लोक असले पण लोक लांब पण आमुळलो परतून येतात. हेचेर लोकांनी काय करूचं. आम्ही गरिबांनी लोकांनी काय खावचा हितून. आता गव्हर्नमेंट दितलो ना न्हू 1,000 2,000 10,000 दीत
पण आमकां फाल्यां तर हे फुटलेले कवथे हे लागलेले एका वर्सा कमीत कमी 40,000 उत्पन्न हे आता 8 कवथ्यांनी काय करपाचं आम्ही. त्याच्याकडे ते भुरग्यांक धाडलेले बगडी त्यांच्याकडे काहीतरी पण अवेलेबल जाय न्हू, तेंचो जीव न्हू, तांकां मारती जाल्यार ते खंय वयतले. त्यांच्या हातीन कांयच ना. तसले हेनी ते येदे व्हडले हत्तीक ते कशे धांवडायतले. कितल्यांक येलो तो राती अंदाज? अंदाज 9:30 त्या सायडीन येतलो, खंय 12 बीन असो पावलो तो. गेल्या वर्सा थंय तो येयलो, ते 2 कवथे उडयले. पंचायतीन कोणी जेवन बघूंक ना. पंचायतीक पत्रिका दिवंक जाय आसली ती मी दिवंक ना. तर पहिली मेन आसा, गावान काय जाता जाल्यार तांकां पहिली पत्रिका सांगूंक जाय. हो, ती मी सांगूंक ना म्हणून तेंच्यांनी येवन बघूंक ना जावं कांयच हें करूंक ना. आता कोण एग्रीकल्चरचे इले ऑफिसर बी कोणच अजून येवंक ना. 8 वर्साची मेहनत माझी. मेहनत. ओके. 8-9 वर्साची मेहनत माझी. मी पंप हाडून हतीसर होणको काढून लायलो, ही ह्या मारलो, कंपाऊंड मारलो, जाल्यार सुद्धा हे आता असं झालं खावच्या वखदार. ओके. हरिजन वाडा आणि शेटिये वाडा या परिसरात काल रात्रीपासून ओंकार हत्तीने धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे कवाते म्हणा किंवा केळींची झाडे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. रस्त्यावर एक वाहन होते, 4चाकी वाहन, त्याचा मुख्य दिवाही फोडून टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या ओंकार हत्तीचा बंदोबस्त करण्यासाठी काल रात्री 12पर्यंत 2 वन खात्याचे कर्मचारी सोबत होते. त्यांच्याकडे या ओंकार हत्तीला हटवण्यासाठी किंवा त्याचा पाठलाग करण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलीच यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांचाही नाईलाज झालेला आहे. सरकारने या ओंकार हत्तीचा त्वरित बंदोबस्त करावा आणि ज्या शेतकऱ्यांची बागायती या ठिकाणी नष्ट केलेली आहे त्या शेतकऱ्यांची लवकरात लवकर भेट घेऊन त्यांना जास्त नुकसान भरपाई द्यावी अशी या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत. मी निवृत्ती शिरोडकर. आसगावच्या जमीन फटवणूक प्रकरणात अटक केल्ल्या म्हापशेचे आदले नगरसेवक तारक आरोलकारांच्या कार्यालयाचेर आणि फ्लॅटाचेर ईडीन धाड घाली. प्रकरणाच्या तपासाचो भाग म्हणून कार्यालयातली कागदपत्रां आणि हेर गजालींची पळोवणी केल्या. जमीन व्यवहारातल्या कथीत फटवणूक प्रकरणात आरोलकाराक अटक केल्ली. या प्रकरणात व्यवहार आणि जमीन संबंधित कागदपत्रांचो तपास ईडी कडल्यान सुरू आसा. कार्यालयाच्या तपासणी वेळार मेळिल्ल्या म्हायतीच्या आधाराचेर फुडल्या तपासाक वेग मेळपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगलां. टी टाइम खबरांत सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ओपीकी गांवकर घर माझे सारखे असे मजाराक येयल्ले. आमच्याकडे ते जावचे नसले. कोणी तरी सांगले की तुम्ही सर करता अशी मोजणी. म्हणटकीर आम्ही कितें केलें, आता सांगतली अशी म्हणून आसली. म्हटल्यार हे अकास्मेत आयज उलयले आणि फाल्यां पसरोन पडले दुसरे. सारखे हे दुसरे दिसात आमकां तेणी हे म्हणटात अशें तिणे आमकां रोखडे पळोवन त्या रोखड्याच्या रोखडी तिणे आमकां मदत करून दिली. दुसरे दिसा म्हाजे दाखवून 2 दिसाच्या आत आयज सांगला, आयज तेणी फोटो मारून येलो आणि फाल्यां तेणी सगळे करून दुसरे दिसा दिले आमचे आणि सारखे दाकाण घालून दिले. अशें तेचे आमी दोमेर सराचे जे आभार मानता, माझ्या मनापासून मानता. आणि ह्याच्या पुढे तेणी आमच्या गरीब लोकांची अशीच तेणी कामां करून दिवची आणि गरीब लोकांक तो असो पावलो आणि म्हाका तेचे खूब आभार मी त्याचे असे हात जोडून त्याचे
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श